हांव एके सायडीन गाडी चलयतालो आनी सादारण स्पिडीन आसलो फाटल्यान धाम करून म्हाका धपको मारलो आनी पळय जाल्यार फाटल्यान ती व्हॅन मारले व्हॅन कार आनी म्हाज्या फाटल्यान केदो डॅश मारला तेणी म्हाजी गाडी सगळी काबार जाल्या म्हणजे केदो डॅश आसतलो पळय हांव काय मदीं ना म्हाजी गाडी सायडीकूच आसली आनी तो ओवरटेक करपाचे हेतूर तेणी हाडून म्हाजेर ठोकली. तूं खंय वयतालो गव्हर्मेंट गाडी? हांव आतां हेड ऑफिसाच्या आमी झेडओ धारबांदोडा हांव आमचें ऑफिस झेडओ धारबांदोडा हांव आमच्या ऑफिसराक घेवन पणजे वयतालो आनी वाटेक पळय एक्सिडेंट. ते आतां कितले इंजर्ड कितले आहा कोण मार लागला तांकां? ड्रायव्हर आनी तो दोगांक मातसो मार लागला सायडीक पडल्या ताका बी मार लागला दिसता ताका आमी एम्बुलन्स. तुका ओवरटेक करीत आहे काय कितें? म्हाका ओवरटेक करताले काय खबर ना हांव ऑन वेक रायट सायडीक आसलो पूण एक सायड धरून आसलो हांव चलयत आसलो तेणी म्हाज्या फाटल्यान हाडून मारले. ऑन वेक म्हळ्यार तुवें ब्रेक बीन मारलेलो मदीं ना? ना हांवें मातसो स्लो आसलो हांव पूण तो ब्रेक मारनासलो हांवें. ओके ओके. तुमकां कोणाक मार लागला गाडयेन? कोणाक? म्हाजो सराच्या ओठाक घर आसलो ते सराच्या ओठाक मातसो मार लागला चड ना तुजो पूण सादारण. बरं तेंच्यांनी फाटल्यान मारून तेंचे चड इंजर्ड जाले. ते इंजर्ड जाले? तो असो मारला तेणी तुमीच पळोवंक शकता गाडी सामकी आमची गाडी काबार तेजी बी जाल्या. हय कळ्ळें. ही सुमो आसून ती सगळी फाटली फूट पाय ती सगळे काबारूच जावन गेला. येस. तुमचें नांव? म्हाजें नांव अनिल गांवकर.